जीपीडीसी जो चार्ज येता पळय तो दोतोर टोटली बंद केलो न्हू आमी मातशी उबी जातले अशें म्हाका एक सांग तूं आतां थंयसर जीपीडीसी चार्ज तूं पूर्ण बंद कर म्हणटा हें जातलें कितें सांगता तुका हांव खरें म्हणजे थंयसर जो पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर जो रेडी करपाक घेतला आतां ते योगायोगान तो रस्तो जालो ना म्हणून सांग आतां आमी परत रस्तो जा पळय न्ही तो चल्ला कोर्टाक बी तुका हांव तुका खोटें सांगना हांव एकदांच गेला थंयसर तेजेच जीपी ओके तो जर अशेंच चालू उरत न्हू रे तुमी आतां चलयता तशें 5 वर्साच्या उपरांत चलचें ना हांव कित्याक सांगता तें सांगता तुका 5 वर्साच्या उपरांत चलचें ना इतको धूळ जाता पळय न्ही कंप्लीट फॉरेस्ट एरिया पिड्ड्यार जातली आनी मागीर कोणूच थंयसर ट्युरिस्ट ते पळोवपाक येवचो ना आमची इच्छा ते फुडले 25-30 वर्सां फुडल्या जनरेशना पर्यंत चालू उरूंक जाय म्हणून तर आमी कितले कोटी म्हटलेलो तो रस्तो करपा खातीर घातलेलो 23 क्रोर्स घालून तो आमी हेजो रस्तो करपाक घेतलेलो मदीं तो कोर्टान ऑब्स्ट्रक्शन हाडलो म्हणून उरलो आतां आमचो तरी प्रयत्न चल्ला तो चिऱ्यांचे ब्लॉक घालून म्हणजे जर कोर्ट परमीट करता आसत जाल्यार तो करतो कित्याक सांगता हांव तर तो धूळ जावचो न्हू म्हणून तो धूळ जावपाचो जो पर्यंत बंद जायना ओके तो पर्यंत ते जावचें ना आमी फाल्यां सकाळी 23 कोटी रुपया खर्च करतात आनी कितें करतात कितें तरी सरकाराक थोडो तरी अमावंट गेल्या शिवाय अशा पद्दतीन इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेन जावचें ना तर आमी जर 30 कोटी मोडटा कितले 23 कोटी मोडटा आसत जाल्यार तो वर्साक एक कितें तरी बाबा 5-5 लाख 10 लाख येयले अशें जावनी मरे बरोबर आमचो बाप्पा आमदार गणेश गांवकार आसा बाकीचे झेडपी सरपंच आहा बालाजी आनी सगळे लोक म्हाका 3 एसोसिएशनाच्या ल्हानच्या कोपरा भेटीक आयोजीत केल्ली एक आमच्या संजीवनीचे त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस हे ते सगळे तांकां ऑलरेडी इट इज नॉट न्यू प्रॉमिस एज सच कदाचित एक एकदां कन्फ्युजन आसतात इलेक्शन जाल्यार काय सगळ्यांक कशें दिसता आतांच मातशें करून घेतलं जाता म्हणून संजीवनीचे वर्कर संजीवनी आमी बंद केन्ना करचे ना संजीवनी फुडल्या वर्साच्यान चालूय जाता कारण ताचो टेंडर क्लोज जावपाक आयला आतां ऑलरेडी दोगा तिगांनी कोणी एप्लाय केला कोणाक ताका मेळटा ती संजीवनी चालू उरतली जे परमनंट एम्प्लॉईज आसा तांचो कांयच प्रॉब्लेम ना कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एम्प्लॉईज तांकां गव्हर्नमेंट कॉम्प्लॉय हे आहा एसोसिएशन आहा पळय न्ही कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस एसोसिएशन जे आमी दिता कॉन्ट्रॅक्टर वर्करांक तेच बेनिफीट तांकां चालू उरतले इथनॉल कितें जातलें काय शुगर संजीवनी चालू जातली सगळ्यांचो ऊस जो लायता पळय न्ही तो ऊस आमी घेतले ओके तांकां ऊसाचे पयशे मेळटले आतां ऊस लायनासतना पयशे मेळना 3 वर्सां जालीं मरे ऊस लायनासतना कोण 5व्या वर्सा काय चवथ्या रे विषय कांयच विषय ना तूं बेश्टे विषय तांचे वाडोव नाका तांकां पयलीं पयशे मेळटाले तेच्या पेक्षा चड मेळटा आतां तुका खरें सांगता ऊस आमी घेयनात तर 3000 रुपया पर टन दिले 2800 रुपया दिले 2600 रुपया दिले ह्या वर्सा 2400 रुपया ऊस लायनास तर पूण ऊसवाल्यांची संख्या तेंच्यांनी संख्या कमी जाता तेंच्यांनी ऊस लावपाक जाय तांकां पयशे दिवपाक कमी केले आमी कमी करूंक ना आतां संख्या तेंची जाय जाल्यार वाडय म्हणटा ऊस सगळे घेतले दुसरे एसोसिएशन जे म्हाका मेळ्ळे पळय न्हू रे दुसरे हेचे ट्रकवाल्यांचो आनी आमचो सामको लागचो संबंध कारण ट्रकवाल्यांचे विशय सगळे हांवेनूच सोडयले आतां पर्यंत त्या खातीर तेंचे जे 50 रुपीज ग्रीन सेल्स टॅक्स म्हणून घेतले तांकां सांगला तांकां कळना तुका बेगीन कळचें ना तें कारण बाकीच्या ट्रकवाल्यांक आनी म्हाकाच कळटा ते वेवस्थीत रित्या त्या खातीर तेंच्या विशय हांव सोडयता तिसरो आमचो जीपवाल्यांचो विशय जीपवाल्यांक हांवें प्रॉमीस केला तांचो जो रेट आनी तो सायट हे 2 विशय रेटाच्या हितून तांकां हांवें 100% कितें तरी रिलॅक्सेशन करून दिवपाचें ताचो पॉझिटिव्हली विचार करता आमकां चडांत चड ट्युरिस्ट हांगा कशें येवपाक जाय तांकां फॅसिलिटेट करपाक जाय कारण आमकां ते ट्युरिजम जे आसा पळय चालू उरपाक जाय त्या खातीर तांकां वॉटेवर जो सपोर्ट जाय पळय तो इन फ्युचर तांकां सपोर्ट मेळटलो बट यू स्पोक अबाउट ड्युअल वेबसायट कॅन रन काय तूं बेश्टें कन्फ्युजन तेंचें करूं नाका संवय जाल्ली आहा आमकां लोकांक हांव तेंच्या कडेन उलोवन तेचेर सोल्युशन कितें काडपाक जाय तें काडटा आतां कोड ऑफ कंडक्ट चालू जे एकदां मेळ्ळ्या उपरांत ताका सोल्युशन येतलें आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट सगळे जाग्यार पडटले चलो सीएमा फुड्यान आमचो जिल्लो विशय आसलेलो ताका लागून आमी आयज सीएमाक मेळपा लागून येयले आनी मेळपा लागून म्हणल्यार आमकां ज्यो कितें अडचणी आसा त्यो तुमगेल्यो अडचणी मांडपा लागून सीएमान आमकां आपयलेले पूण आमी आमगेलो आतां न्हू हो विशय जवळ जवळ आमी जानेवारीच्यान फॉलोअप करता आतां सीएमान सांगलां की कोड लागला हो विशय आतां सुटाव करपाक मेळना म्हणून पूण आमी जानेवारीच्यान आमी फॉलोअप करता की बाबा आमचो हो हेजो तुमी कितें तरी हो सुटाव करा आनी प्रश्न सॉल्व करा अशें म्हणून पूण जानेवारीच्यान आमी तांकां पार्टी ऑफिसांत सुद्दां वचून येयल्या तानावडे सरा सुद्दां वचून मेळोन येयल्या जाल्यार खंयच आमकां न्याय म्हणटो ना कळ्ळें तुका विशय कितें तुमगेलो विशय इतलोच आमचो जो हेज्या पयलीं असोसिएशन पळय आमचो आमच्या एपार जी सायड घेवन आमचो धंदो चलयतालो तोच आमकां मेळोवन दिया आमचो आनी कांयच मागणी ना कळ्ळें तुका आमची एकूच इतली बारीक जर ही मागणी जर सीएम सरान इतली आमकां आतां 5 वर रावले आमी कळ्ळो आमकां 11 टायमींग दिल्लो सीएम सर आतां येयला कळ्ळें तुका आमी दोतोरां मानता कित्याक दोतोरान हेज्या पयलीं आमकां काम करून दिल्लें तेच आशेन आमी येयल्ले कित्याक हेज्या पयलीं जेन्ना पळय
जेन्ना MLA पावसकर आसलेलो तेन्ना हो खरें म्हणल्यार जावपा आसलेलें पूण तेन्ना पावसकरान लोकां कडेन रावन हो तुमीच चलया अशें म्हणून तेन्ना हो CM आसतना तेणें तें करून दिल्लें. आता ह्या 2 म्हयन्यात टुरिस्ट कमी जाल्यात तुमचे स्टँड कितें आसा? टुरिस्ट कमी न्हू ह्या तेंपा लागून टुरिस्ट कमी जाल्या. टुरिस्ट येवन रिटर्न वयता फक्त पयशा लागून. पण ह्या एपाचेर पयशे चड हे केले काय? चड पयशे येता. आमची एकूच मागणी आसा हो GTDC जो चार्ज आहा पळय तो तुमी टोटल बंद करा. आमचं कांयच येना. जो ऍप आमी चलयताले तो आमी ऍप चलोवपाक गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करपाक आमी तयार आसा.